सोमारा धारगळे दाडाची वाडी वाठारात आंबे आणि काजीच्या रेनाक अचकीत उजो लागिल्ल्यान थळावे भियेल्यात। स्पोर्ट्स सिटी प्रकल्पाक लागून हो उजो मुद्दम जावन घातला असो थळाव्यांनी आरोप केला। प्रकल्पाच्या नावान पेडण्या बळीराजाचोच बळी वचपाक लागला। आमची पोटां मारून सरकारान आमचेर प्रकल्प थापचे न्हू। थळाव्यांक विश्वासात घेतले बगर सरकार लोकांक नाका जाल्ले प्रकल्प कित्याक हाडपाक सोदता? हाकाच स्वयंपूर्ण म्हणप हय असो प्रश्नय पेडणेचे तरणाटे विचारतात। आयकात। हांगाचोच एक आमचे जे सगळे विरनोड्या वयल्या वाड्या जे बागायतदार आहात त्यांच्या पैकीच एक हो जो आज 2 ते 2.5 सुमार जो असो उजो पडला तो उजो कोणे तरी मुद्दाम घातल्या शिवाय पडोंक ना। कित्याक 2-2.5 सुमार हांगा उजो घालपाचो सामान्य आमच्या भितरल्या खंयच्याच मनशाक ची तयारी आसची ना। त्यामुळे हो उजो हो कोणे तरी मुद्दाम घातलो। दुर्दैवान गेल्या वर्सा ज्या जाग्यातल्यान हो उजो सुरू जाल्लो त्याच जाग्यातल्यान हो उजो सुरू जाल्लो आसा। म्हणजे स्पोर्ट्स सिटी खातीर जो स्टेडियमाक एक्वायर केल्ली आहा जमीन तो जवळ जवळ 1 लाख स्क्वेअर मिटरच्या त्या पट्ट्यातल्यान हो उजो येल्लो आहा। त्याच्या भायर स्टेडियमाच्या भायर जवळ जवळ आनीक ना म्हटले तरी पण आनी 1 लाख स्क्वेअर मिटर सुमार हो उज्याच्या अंडर येल्ल्या कारणान टोटल जवळ जवळ 2 लाख स्क्वेअर मिटर जमिनीन हो उजो पसरलेलो आहा। हेतून जे बागायतदारांचे नुकसान जाल्ले आहा ते सगळे विरनोडचे वयले वाडचे परब आहात, परब कुटुंबीय आहात। सगळ्यांची जी गेल्या वर्साची झाडां लायल्या ही जळ्ळी ना म्हटल्यार 10-10, 15-15 वर्साची। त्याच्या वयरूय हे आता पर्टिक्युलरली झाड आहा ते जवळ जवळ 20 वर्सांचे आसा। 20 वर्सांपर्यंत ते झाडां जळ्ळलीं। आता ही 20 वर्सां एखादें झाड जेन्ना तूं पोसता आणि ते मरता तेचें नुकसान जाता, ती नुकसानी कशी आमच्या आयुश्यान आमी भरून काडटली हेचो आमी तरी कांय सांगूंक शकना। त्यामुळे आर्थीक दृश्ट्या अमकें नुकसान जालें अशें म्हणपूय चुकीचें। कित्याक जी वर्सां आमची त्या झाडां फाटल्यान गेली ती गेलीच, ती काय आमची आनी परत येना। त्यामुळे ते नुकसान ही आर्थीक हेच्या परस आमच्या वेळेचो जे कितें गेलें हाता तोंडाशें येयल्लें जे प्रोडक्शन आहा तें गेलें। आमी कश्ट नॉर्मली कशें आसता शेतकऱ्याचो एक पिढी त्रास काडटा आनी फुडल्या पिढयेक कितें तरी तजवीज करून दवरता अशी नॉर्मली पोजिशन आसता। तें अशें जाल्लें आहा शेतकऱ्यान एका फुडल्या पिढये खातीर केल्ली सगळी तजवीज मेन म्हणजे सामकी फुकट गेल्ली आहा। तशें आयज हांव स्टार्टींग येयल्लो तेन्ना हांगासर एक सडन उजो घालपाक मेळ्ळो। तशें स्पोर्ट्स सिटीच्या नांवान ही जमीन न्हू फोर्सफुली हय स्टेडियम आमच्या तकलेर मारता। अशें 3 जागे प्रपोज जाल्ले मावळिंग्या, थिवे, आंबे प्लस हांगा हो माथ्यार मारला। आनी हांव गोवा गव्हर्मेंट स्वयंपूर्ण गोवा म्हणटा। आमकां एक स्वयंपूर्ण जावपाक एक सीएमान संदी तरी दिवची आसली। जप करून हांगा उजो मारलो सगळ्यांचे करपोवन उडयला अक्षरशः। हांव 3 येयला, हांवें मागीर घरा एकट्याक फोन मारलो आनी आपयलो फायर ब्रिगेड काय येयला फोन केलो काय खबर ना, पूण सीएम स्वयंपूर्ण गोवा म्हणटा न्हू जाल्यार तेणी आमकां एक चान्स दिवचो आसलो न्ही। स्टेडियम एक म्हणजे फोर्सफुली जो हाडला प्रोजेक्ट तो आनी खंय शिफ्ट करपाक जालो। स्टेडियमाची हांगा करूं जर पेडण्या तालुक्यान इनकेस स्टेडियम आनी खंय बांद रवींद्र भवन इन पेडण्यान इन एंड अराउंड पेडण्यान कंस्ट्रक्ट जावंक जाय आसलें। ते फोर्सफुली लोकांचे जे कोण लोक उपता पळय तेंच्या जमनीन कित्याक एक स्वयंपूर्ण गोवाच्या अंडर आमकां सगळ्या लोकांक एक काजीचे हे उत्पन्न काडपाक जर एक चान्स दिल्लो गव्हर्मेंटान जाल्यार खरेंच स्वयंपूर्ण म्हणपाक जाल्लें। स्वयंपूर्ण कितक्यान जालें न्हू हे दाखोवचें। बाकी खंयच्या हितून एग्रीकल्चर सेक्टरान स्वयंपूर्ण कोण तें दाखोवपाचें। आमी पळय आतां एग्रीकल्चर हेका दिसाक लोकांचे फेसिलिटेशन करता। आमकां एक दिसता न्हू बाबा आमचो खंय सत्कार जावचो, आमी खंय काजीच्या उत्पन्नान वयर सरचे, पूण गव्हर्मेंट हांगा येता आनी दिसा ढवळे आग मारता। हेका कितें अर्थ? खंयचे स्वयंपूर्ण आतां हे कितलेशे उत्पन्न म्हणून रिकवर करूं शकता आमी? सगळे आतां येयला सगळे जळोन काबार जाले। ते पेक्षा गव्हर्मेंटाक एकूच रिक्वेस्ट करता तुमी प्लीज हे करा आमकां एक स्वयंपूर्ण चान्स देवन स्टेडियम अन्यत्र खंय तरी हलया। आमकां एक चान्स आतां एअरपोर्टा खातीर हायवे पळय जो येता आता खंयचोय टुरिस्ट देवलो समज तेका हे भरवे दिसले तो खूश जातलो। बिल्डिंगे डेव्हलपमेंट डिस्ट्रक्शन करून कितें फायदो? विकास काम म्हटलें हे न्हू लोकांची झाडां पेडां उड्या बागायती नश्ट करा हेका विकास म्हणना। विकास हो कसो खंयची प्लेन जमीन आहा तितून करपाक जाय। एग्रीकल्चर लोकांच्या हितून तेंचे फोर्सफुली एक्वायर करता, पेन पेपर काय दिनासतना लोकांक लिगल नोटीस दिनासतना तुमी हे एक्वायर करता पण हेका स्वयंपूर्ण म्हणना। आमचे तुम्ही जमनी घेवच्या पयलीं कल्टिवेशन आसा की ना ते विचारलेलें आनी आमकां एक स्वयंपूर्ण जावपाक तुम्ही चान्स दिलो न्ही। हे जमनी फक्त एग्रीकल्चराकूच तुम्ही करा म्हणून दिल्ले जाल्यार गव्हर्मेंटाक खरेंच एक म्हणजे एक करपाक स्कीम काडल्या बरी स्वयंपूर्ण गोवा सीएमान तेच्या बद्दल काय ना। गोवा 365 खातीर धारगळच्यान संदीप कामुलकार।